पाहत आहोत। आपल्या गावच्या विकासासाठी एक नवा टप्पा आज साकार होतो। मान्यवर महोदय श्री प्रवीण हल्दीकर बाई यांच्या हस्ते सर खूप टाइम झालो असा आणि भूकूय लागला काय आणि ऑलरेडी एज आमच्या सरपंचान सगळे उलयल्ले आसा आणि म्हाका कांयच दवरूंक ना तेणे उलोवपाचें। आयज आमच्या उग्या मोपा तामुच्या ही पंचायतीचे आयज इनॉग्रेशन उपस्थित आसलेले आमच्या उब्या मोपा गावचे सरपंच सुबोध महाले, हे डेप्युटी सरपंच, तसेच सगळे मेंबर्स, सगळे एक्स मेंबर्स, तसेच आमच्या वांगडा असा बीडीओ, तसेच इरिगेशन डिपार्टमेंटाचे एई, तसेच माझे पत्रकार मित्र, तसेच सगळे माझे भाव आणि भयणांनो, आयज जे डेव्हलप जे ओग्या मोपा गांवांत जाल्ले आसा ते ऑलरेडी तुमकां सांगलेले आसा। कित्याक आयज जे पंचायत घर आयज आमच्या पेडण्या गांवांत आसा खुबशी जेन्ना हांव येयल्लो तेन्नासून आयज न्यू जाल्ली आसा। जे आयज म्हणनाका इब्रामपूर गांवांत, तशेंच आमच्या उजरे गांवांत, तशेंच आमचे चांदेल हलर्णा गांवांत अशे खुबशे आमी न्यू पंचायतीचे फाउंडेशनूय केल्ले आसा आणि न्यू हेजे इनॉग्रेशनूय केल्ले आसा। आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आमचो पंचायत मिनिस्टर आमचो मोविन सर, तशेंच आयज हे सगळे डेव्हलपाक आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिता आमचो डायनेमीक सीएम। तशेंच म्हाका दिसता आयज आमी हांगासर बऱ्यान बरो एक फाउंडेशनूय स्टोन घातलेलो आसा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ते पायपलायन जे आयज सगळ्यांक शेताक लागून उदक मेळटले, जे आयज बऱ्यान बरो तो प्रोजेक्ट आहा 4,85 lakhs आणि एका 2 वर्सां लागतली जे सगळो प्रोजेक्ट काबार जावपाक। जे आयज खऱ्यांनीच अशें दिसता कितें ज्या गांवांत हेच्या पयलीं खंयसर लक्षांत नासलेले, फकत ती आश्वासनां दिताले, फोटींग आश्वासनां दिताले। आयज हांव आश्वासनां दिना, हांव काम करून दाखयता। ऑलरेडी काम कितें केल्लें पळय ते आयज ऑलरेडी सरपंचान तुमच्या कडेन डिक्लेअर केल्ले आसा, कशें आनी कितली कामां केल्ली आसा ती। अशीच म्हजी कामां आसतली सगळ्या गांवांत जे पेडण्यान खुबशीं कामां अजुनूय पेंडींग ज्यो फायली आतां पास जाल्ल्यो आसात, आतां फुडें सगळीं कामां जातली पावसान। आनी अशेंच रोडूय बी जे आयज रोडांक चडशे खड्डे पडलेले आसा ते हॉट मिक्स जातले। अशीच कामां जेन्ना कामां जाता, जेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट आसता तेन्ना ही कामां सगळीं सुरळीत जाता। तशेंच आयज हांव आमच्या जे पंचायत घर जे आयज आमकां हांगासर बांदून दिल्ले, जे आयज ते आमचे सपोर्टर, खऱ्यांनीच हांव तांकां एप्रिशिएट करता, तेंच्या फॅमिलीक जे आयज तेंच्यांनी आमकां ही प्रॉपर्टी दिली म्हणून आयज आमचे हे पंचायत घर हांगा उबे जाले। ताका लागून कोणीच हांगासर अडी अडचण हाडूंक ना। जेन्ना कोणीच अडी अडचण हाडिना खंयच्याच कामाक डेव्हलपाक, जाल्यार ती कामां फास्ट जाता। ताका लागून म्हजो रिक्वेस्ट आहा, जेन्ना असली कामां आसता जेन्ना गव्हर्मेंटाची, तेन्ना कोणीच खंयसर अडी अडचण हाडची न्हू, कित्याक आमच्या गांवांनी डेव्हलप जावपाची खूब गरज आसा गांवांनी, आनी ती हांव करून घेतलो। आनी तशेंच आयज म्हाका बरें दिसलें जे आयज सगळ्या महिलांक तेंच्यांनी एप्रिशिएट केलें, तांकां टोकन ऑफ लव दिलो, आनी अशेंच तेंच्यांनी काम करचें। आनी तांकां कसलोय सपोर्ट जाय जाल्यार म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसतलो। तशेंच तेंच्यांनी बरो विचार केलो, जे इलेक्टेड मेंबर्स आयज सरपंच जे मेंबर्स जावन गेले तेंच्यांनी बी हेज्या पयलीं कामां केल्ली आसतली, तेंच्याय बी आयज एप्रिशिएट केल्लो तेंच्यांनी, खूब उमेद दिसली। अशेंच तेंच्यांनी हांकांय साथ दिवचो खंयसर डेव्हलपाक, खंयसर कितें आहा जाल्यार, आनी अशेंच डेव्हलप करीत रावपाचें जे म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो। आनी हांगासर आमचे सगळे गांवचे सरपंच आसा, मेंबर्स आसा, तांकांय सांगता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें, आनी ती कामूय बरें करतात। म्हाजो सपोर्ट तांकां सदांच आसता आनी असोच आसतलो। आनी जे आयज पंचायत घर जालां ते सगळ्या हांव मेंबरांक कॉंग्रेच्युलेशन करता। हे जे घरान तुमी बऱ्यान बरें फुडें तुमची वाटचाल चलोवची, आनी जे आयज तांणी सांगलेलें ऑयल लायन
ज्यावेळेस फॉर्मा फुडलें हें जातलें, ज्यावेळेस तुमच्यांनी घरान बसून तुमकां ती सगळ्यो हे घरान मेळटली सुविधा, ताका लागून ही अशी टॅक्नोलॉजी आमच्या बऱ्यान बरो हो डायमनीक सीएम ते बऱ्यान बरें न्यू टॅक्नोलॉजी हाडटा, ताका हांव एप्रिशिएट करता. तशेंच तेणी आमकां सपोर्ट दिवचो आनी म्हाजो सगळ्यांक हांगासर तुमी सगळीं जाणां येयल्ल्या बद्दल हांव मनाक आजून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे 2 उतरां हांगासर कवर करता. देव बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.